कुळभूमी देवी आमची ग्रामदेवी शांतादुर्गेचे दर्शन घेवन तेचो आशीर्वाद घेवन तशेंच आमचे राष्ट्रीय देवाचो आशीर्वाद घेवन तशीच आमची वनदेवता हिची आयज आमी प्रांगणात उबी आसा तिचो आशीर्वाद घेवन आमचे आयज प्रचाराक हे सगळे आमचे कार्यकर्ते भायर सरलेले आसा आनी आयच्यान हो आमच्या मोयत्या गांवांतल्यान आमी पयलो कायदेशीर म्हणजे असो आमी प्रचार चालू केल्लो आसा आनी आयज हांव सगळ्यांचें हांगा स्वागत करता। 5 टर्म म्हजे ह्या वाड्यार जाले आनी खरे 5 टर्म म्हाका म्हज्या लोकांनी निवडून दिले आनी म्हाका तेंचो आशीर्वाद मेळ्ळो। एक इलेक्शन करता म्हणसर 5 इलेक्शनां हांवें हांगा केली आनी 5 इलेक्शनां भरघोस मत मेळोन हांव ह्या वाड्या वरसून म्हाका सरपंच पद मेळ्ळें आनी पंच मेंबर जाली आनी आतां हांव डेप्युटी सरपंच म्हणून कार्यरत आसा। हो म्हज्या वाड्याचो एक म्हाका खूब अभिमान आसा आनी हांव तेंचे खूब ऋणी आसा। आयज आमी प्रचाराक सुरवात केल्या आमी डोर टू डोर भोंवून आमी आमच्या कोलवा मतदारसंघात सगळ्याक भोंवल्या पूण आमचो आयचो जो आसा तो आयज हांगासून आमी प्रचार चालू केलो आनी ह्या प्रचाराक आमच्या मदीं सगळे आसा पळय ते उमेदीन येयल्ले लोक आसा अशें न्हू की आमी पयले लोक आसा अशें न्हू जे प्रत्येक लोक विचारताले तूं केन्ना हांगासून स्टार्ट करता आनी हे सगळे आमचे भुरगे आयज हांगा आमच्या वांगडा प्रचाराक येयल्ले आसा आनी आमचो विजय हो हांगासून निश्चित आसा हितून सांगपाक मातूय दुबाव ना। मतदारसंघ कोलवाळे आनी ह्या मतदारसंघात आमच्यो 5 पंचायती आसा अस्नोरा, पिर्ना, रेवोडा, नादोडा आनी कोलवाळे। जेडपीचो जो फंड्स आसा तो कामां करपाक आसता तितूनसून हांव अशें सांगू शकता की आमच्यो ज्यो 5 पंचायती आसा तितूनसून जी पंचायती लेवल कार्यकर्त्यांची जी मागणी येतली जावं प्रपोजलां येतली ती हांव तेंची खुबशे प्रयत्न आसतले की तेंची फुलफील करपाची। हांव बरें वायट हे सगळे हांगासून म्हाजे घडले आयुश्य म्हणजे बरें वायट हे सगळे हांगासून हांवें पळयले आनी लोकांचो सपोर्ट म्हाका मार्गदर्शन म्हाका जेन्ना लोकांनी दिलें तशी हांव फुडें येयली। आयज हांव म्हाज्या भारतीय जनता पार्टीचो खूब आभार मानता की आयज म्हाका ही तिकीट तेंच्यांनी दिवन हांव तेंच्या हितूनसून म्हाका एक तेंच्यांनी सादारणशे एक कार्यकर्त्याक ही तिकीट दिवन म्हाजो एक म्हणजे खूब एक सन्मान केल्लो आसा। आनी तशेंच आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे माननीय CM गोंय राज्याचे तेंचेय बी आभार आसा आनी तशेंच आमचे प्रदेशाध्यक्ष बाब दामू नायक तेंचेय बी आभार मानता। तशेंच आमच्या मतदारसंघाचे आमचे सगळ्यांचे लाडके आमदार बाब निळकंठ हळर्णकर यांच्यांनी बी म्हाका तिकीट मेळपाक खुबशे प्रयत्न केले आनी तेचेय बी हांव आभारी आसा। तशें आमचे पार्टीचे लिडर आयज पिर्णाक आसून सरपंच येयल्लो आसा ताका उमेद आसा की आतां वसणाड्या वता तोय बी आमच्या वांगडा जॉयन जालो आसा संदीप तानावडे सर आनी दुसरे आमचे आसा सिनियर मोस्ट अशे दत्ता रेडकर तशेंच आमचे दुसरे आसा ते आमचो सिनियर BJPचो लिडर पुरुषोत्तम नायक आनी आमची गांवची सरपंच आमचे एक्स सरपंच पंच सुषमा मालवणकर मागीर मिता नायक प्रितम नायक मेघशा म्हणून एक सरपंच आमचो फ्रांसीस वार आनी सगळे म्हजे आयज मोयत्या गांवयले जे म्हाका निवडून हाडपाचे हेका आयज हांगा उबे आसा हांव तेंचे सगळ्यांचे अशेच प्रचाराक म्हाज्या बरोबर तुमची साथ आसतली आनी तुमच्याच बळाचेर हांव हो सीट जिखलो असो हांव जाहीरूय करता। माझे नाव मिता मिलेश नायक हांव अस्नोडा पंचायतीचे सरपंच आसा। आमचे मेंबर आहा ZP मेंबर ती सपना ताई ती सपना वासुदेव मापारी ती इलेक्शनाक ZP इलेक्शनाक कॅन्डिडेट म्हणून निवडून येयल्लेली आसा। ती आमी उबी रावलेली आसा। ती आमी एका BJP सरकाराक आभार मानता आनी ती असली इतकी हेल्पफूल आमची कॅन्डिडेट आहा की आख्खे गरिबांक बायलांक प्रत्यक्ष बायलांक ती फुडें काडटा तसली मनीस आहा जी बायलां कितें करिना फक्त चुलीत कडेन आसता पळय तसल्या बायलांक तिणी फुडें काडून तिणी इतले बायलांक कामाक लावन पोटाक लावन ती आपले स्वताच्या पांयार उबी आहा आनी आमकां पंचायतीन ती इतली हेल्पफूल आहा। कसलीय कामां जावं जी फायल पास जायना ती फायल ती कशी आमी 10 फावटी हांव तिच्या वांगडा भोंवता 10 फावटी आमी त्या ऑफिसान वचोन ती फायल जावं टेंडर पास करून आमी ती कामां केल्लेली आहा। तिणी आमकां इतले फुडें करून हेल्प केला आमकां शिकयलां। आमी 4 जाणां आतां बायलां आहा पंच मेंबर आहा आमकां इतले तिणी फुडें काडून शिकयलां। आमी 3 जाणां न्यू आसा मेंबरां तिगांयकूय तिणी फुडें काडला इतली हेल्पफूल आहा आनी म्हाका विश्वास आहा की ती भरपूर मतांनी निवडून येवन ती जिखतली।